बरोबर इक्वेटराचेर. सो जेन्ना सन एक्झॅक्टली इक्वेटरार आसता तेन्ना दोनूय पोल्सांचेर कितें पडटा इक्वल लायट. सो त्या दीस कितें जातलें अर्थाचेर सगळे कडेन इक्वल डे एंड इक्वल नायट. ओके इक्विनॉक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर कल्चर ऑल्सो. सगळे कडेन जे कल्चर आसा न्ही आमचें जें रिलीजन आसा तातूंत इक्विनॉक्स खूब इम्पॉर्टंट आसा. एक तुमकां मुद्दम सांगनशें दिसता की मॅक्सिकोन एक चिट्झेन इट्झा म्हणून पिरामीड आसा. ओके हें पळय पिरामिडाचें चित्र दाखयता तुमकां हांव. पळय चिट्झेन इट्झा म्हणून हें पिरामीड आसा. खंय आसता तें मॅक्सिकोन. ओके मॅक्सिकोन तांचो एक देव आसा ताका सरपंट गॉड म्हणटात ते. आनी इक्विनॉक्साच्या दिसा जेन्ना सन रायज जाता तेन्ना असो भास जाता की तो सन ओके असो स्लायड जावन तांचो गॉड आसा तो सरपंट गॉड असो असो स्लोली स्लायड जावन पिरामिडाचेर वयर चडटा कसो दिसता. कळ्ळें तुमकां. सो हे अलायनमेंट इज सो इम्पॉर्टंट की ताजी शॅडोज पडून एक्झॅक्टली तुमकां असो भास जाता की सरप असो 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 वयर चडटा तो. आमी आतां विज्युअल पळोवया आनी तुमकां एक्झॅक्टली कळटलें की चिट्झेन इट्झा मॅक्सिको हांगा इक्विनॉक्सा दीस कितें जाता तें. ओके इक्विनॉक्स ह्या शब्दाचो अर्थ आसा इक्विनॉक्स लॅटीन शब्द. इक्वी म्हणजे इक्वल नॉक्स म्हणजे नायट. इक्वल नायट म्हणजे कितें इक्वल डे एंड नायट. ओके सॉलिस्टिस ह्या शब्दाचो अर्थ खबर आसा तुमकां. सॉल म्हणजे खबर आसा सोलार सॉल म्हणजे कोण सन. ओके स्टिस म्हणजे स्टे स्टॉप. ओके सॉल स्टिस म्हणजे स्टॉप सन म्हणजे सन स्टॉप करता आनी आनी मूव करना. ओके सो सन केन्ना स्टॉप करतलो मूव करपाचें सांगात पळोवया. पळय आमचें आमी केल्लें न्ही आतां मॉडेल ताजेर आमचो सन असो वयर 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 मूव जालो. हांगा जर मूव पावलो सन ओके आनी वयर वतलो आनी वयर वचून स्पेसान ना जातलो ना. हांगा स्टॉप जातलो बरोबर आनी मागीर उलटो येतलो सकयल येतलो. तसोच हांगा जेन्ना सदर्न हेमिस्फियरान पावलो जेन्ना आनी सकयल देंवतलो ना. सो हांगा एक्स्ट्रीम पॉयंट आसा मागीर तो वयर चडपाक लागतलो. ओके सो सॉलिस्टिस म्हणजे स्टे सन. वेन द सन कम्स टू द एक्स्ट्रीम पॉयंट ऑन दीस मॉडेल हांगा सन स्टॉप जाता म्हणजे कितें जाता सांग पळोवया. वचना आनी उलटो येवपाक लागता. ओके सो तें कशें तें आमी मॉडेलान पळोवया. ओके आमचो सन पेटलो चालू जालो सन. ओके सो आतां आमी पळय जेन्ना सॉलिस्टिस पळयतले. ओके सॉलिस्टिसान कितें जाता जेन्ना हे सायडीन आसता. ओके हाका कितें म्हणटात आमी समर सॉलिस्टिस. खंयचो दीस आसा हो 23rd ऑफ जून. 23rd ऑफ जुनार अर्थ हांगा आसा आनी दुसऱ्या सायडीन अर्थ खंय आसा ही वीच इज दीस डे 23rd डिसेंबरार हांगा आसा. ओके सो 23rd ऑफ जुनार खंयच्या पोलाचेर लायट पडली नॉर्थ पोल. ओके आनी काळोख खंय पडलो आनी 23rd ऑफ डिसेंबरार खंयच्या पोलार लायट पडली सावथ पोल. आनी लायट काळोख खंय पडलो नॉर्थ पोलार. दिसता न्ही पळय स्पश्ट दिश्टी पडटा. ओके सो आतां कितें जाता हे दिसार जेन्ना हो सन आमचो आसता. ओके सन मूव जाता 23rd ऑफ जुनाच्या दिसा सन असो इक्वेटराचेर मूव वयर येता न्ही आनी इक्वेटराचेर येवन वयर मॅक्झिमम पोजिशनाचेर वयर पावता. ओके मॅक्झिमम पोजिशन सन आकाशान खंय पर्यंत पावूंक शकता ऑन ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर. कर्क रेशा म्हणटात ताका. सगळ्यान व्हडलो दीस आनी सगळ्यान धाकटो रात. सगळ्यान धाकटी रात नॉर्थान जाता. ओके आनी सावथान कितें जातलें सगळ्यान धाकटो दीस आनी सगळ्यात व्हडली रात. ओके अशेंच उलटे सायडीन जाता. आर्क्टिकान आनी एंटार्क्टिकान कितें जाता 6 दिसांची दीस आनी रात जाता. तें कित्याक बिकॉज ऑफ द सेम प्रिंसिपल. सन खंय पर्यंत वता वयर कॅन्सर ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर. एंटार्क्टिकाचेर वयर वता पोलाचेर ना हांगाच रावता. सो हांगा पर्यंत सन उरतलो आनी जेन्ना पळय अशें रोटेशन समज आमी म्हणया हो सन आसा. ओके हो सन आमचो ऑन केलो आनी सन आमचो हांगा आसा. ओके सो हे पॉयंटार एंटार्क्टिकान पळय हांगा दीस आनी रातूच जावची ना. हांगा दीसभर सन दिसता. कळ्ळें तुमकां. पळय लायट पळय सबंद आर्क्टिकाचेर पडटा हय काय न्ही. सबंद आर्क्टिकाचेर लायट पडटा आनी पळय दीस रात आतां इंडिया पळय दिसाक पावली इंडियन रात जाली. इंडियाक दीस जालो इंडियन रात जाली. पूण हांगा कितें जालें हांगा सेट जाता सन हांगा सेटूच जायना. पळय हांगा अशें घुंवत रावता आनी फूल डिस्काचेर वत पडटा. ओके सो दॅट इज वाय थंय कंटिन्युअसली दीस आसता. सन एपियर्स टू मूव अरावंड द हॉरायझन. सन आमचे गोल घुंवतालो. सन असो वचचो ना सन असो वतलो. ओके सबंद 6 म्हयने सन असो घुंवत रावतलो आनी मागीर एक दीस सेट जातलो एंटार्क्टिकान रायज जातलो आनी एंटार्क्टिकान सन घुंवत रावतलो सेट जातलो आनी आर्क्टिकान रायज जातलो. हे आतां हांवें जे इक्विनॉक्स आनी सॉलिस्टीक पळयलें न्ही ताचे आमच्या एन्सेस्टराक सुद्दां खूब नॉलेज आशिल्लें. आतां पयरूच आमी अंबाबाईक जेन्ना गेली कोल्हापूरच्या तुमकां खबर आसतली कोल्हापूरची अंबाबाई तेन्ना ताजें आर्किटेक्चर सुद्दां हेंच सगळें ध्यानान धरून बांदलां. कितें जाता 3 दीस वर्सांतल्यान 3 दीस अशें आसता की एक दीस फक्त तिच्या पांयार वत पडटा.
दुसऱ्या दिसा आंगार वत पडटा आनी तिसऱ्या दिसा पूर्ण देवीचेर तोंडार सुद्दां तिच्या वत पडटा. किरणोत्सव अशें ताका किरणोत्सव हय, ताका किरणोत्सव अशें म्हणटा. आमी मे बी स्टोन हेंजान बी वचूंक शकचे ना सगळे वताचे सगळे सणाचे कितें म्हणटात खेळ पळोवपाक, पूण म्हाका दिसता कोल्हापूर आमी वचूंक शकतलीं. सो एक मुद्दम ट्रीप प्लॅन करया आनी भुरग्यांक कशें वत हाव दे युज्ड एन्सेस्टरांनी आमी कशें आर्किटेक्चर प्लॅन करून बांदिल्लो तो आमकां प्रत्यक्ष पळोवंक मेळटा. आनी फक्त कोल्हापूरूच न्ही, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अशें आर्किटेक्चर आसा. इवन हांव सावथाक गेल्लो, श्रिंगेरी म्हणून आसा थंय एक देवूळ आसा, ताजेर एक अशी सामकी अद्भुत एक रचना आसा की देवळान 12 खांबे आसात आनी प्रत्येक खांब्यार एक एक राशी कार्व केल्ली आसा आनी ज्या म्हयन्यान ती राशी आकाशान आसता त्या दिसा त्या म्हयन्यान त्या खांब्यार वत पडटा. सो 12 खांब्यांचेर 12 प्रत्येक म्हयन्यान एक एक खांब्याचेर वत पडटा. इतली सुंदर आर्किटेक्चर आमचे लागीं आसा. आमी कितें करपाक जाय, फक्त वचून पळोवपाक जाय. तुमी सद्दां शिमला आनी कुलू मनाली वता न्ही, काश्मीर, हिल स्टेशन, ह्या वेळार असले सगळे कितें म्हणटात एस्ट्रॉनॉमीच्या हॉलिडेक वचात आनी हें सगळें कितें कितें आसा आमच्या देशांत तें तुमी पळोवन घेयात. नमस्कार. स्पेस दीस विकान आयकुया अंतराळाच्यो खबरो. हे वर्सा वेळ वचत ना असो तुमकां दिसलो जाल्यार तें खरेंच आसा. हे वर्सा एक दीस आनी एक सेकंड इतलेंच न्ही तर हिंदू कॅलेंडरांत एक म्हयनोच चड आयला. शेनवारा 30 जूनाक दीस जालो मातसो व्हडलो. 30 जूनाक अंदू राती 12 वरांचेर घडयाळीत एक लीप सेकंड वाडयलें आनी हें वर्स मातशें व्हडलें जालें. भुंयेचेर हळू हळू दीस व्हडलो जायत आसा आनी हाजें कारण म्हणल्यार आमचें रोटेशन हळूच स्लो जायत आसा अशें नासाच्या गॉडार्ड स्पेस फ्लायट सेंटराचे MD डॅनियल मॅकमिलन हांणी उक्तायलें. खगोलशास्त्रज्ञांक व्हेरी लाँग बेजलायन इंटरफियोरोमेट्री म्हणजे VLBI हे पद्दतीन कळूंक आयलां की वर्सान वर्स चंद्रा खातीर समुद्रान येवपी भरती सुकती म्हणल्यार टायड्स हाज्या खातीर ओशन बेडाचेर घर्शण जायत रावता आनी हळू हळू हें घर्शण पृथ्वीची गती हळू करता. अंदाजे 100 वर्सान पृथ्वीची गती 1.5 मिलीसेकंड हळू जाता आनी अशें वाडत गेलें जाल्यार घडयाळींत फरक पडपाक लागता. 65 म्हणजे 65 मिलियन वर्सां पयलीं म्हणजे डायनोसॉरांच्या काळान पृथ्वीर 23 तासांचो एक दीस जातालो, पूण आतां तो 24 तासांचो जाता. म्हणून आतां सायंटिस्ट वेळ पळोवपाक पृथ्वीची गतीच न्ही पूण एटॉमीक क्लॉक ह्या यंत्राचेर चड विश्वास करतात. आमी हाकाच कॉर्डिनेटेड युनिवर्सल टायम म्हणल्यार UTC अशें म्हणटात. हे वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत लीप डे म्हणजे 29 फेब्रुवारी बी आयिल्लो आनी हिंदू पंचांगात 13वो म्हयनो म्हणजे अदीक म्हयनो होय बी आयला. हेच खातीर हें वर्स बरेंच व्हडलें जातलें हातूंत दुबावूच ना. दुसरे सुवातेक पळोवया चायनाच्यो खबरो. चायनान आपली पयली लेडी एस्ट्रॉनॉट धाडली स्पेसांत. ल्यू यांग ही एस्ट्रॉनॉट 15 जूनाक गोबी डेझर्टांत आशिल्ल्या जिनक्वान सॅटेलायट लॉन्च सेंटर हांगच्या शेन्झो 9 स्पेसक्राफ्टांत अंतराळांत गेली. एक आठवडो तिणें अंतराळांत रावून तिच्या वांगडी एस्ट्रॉनॉटां बरोबर विंगड प्रयोग केले. प्रेसिडंट हू जिनताव हांणी तिका लॉन्च स्टेशनांतल्यान तिच्या धाडसा बद्दल परबी दिल्यो. एका आठवड्या उपरांत तांचें यान वेवस्थीत मंगोलिया हांगच्या वाळवंटांत देंवलें. यान चुकून उलटें देंवलें पूण यानांतले सगळे सुखरूप परत आयले. हे प्रयोगांतल्यान चायना अंतराळांत आपल्या स्वताचें स्पेस स्टेशन उबारपाच्या कामांत आनीक एक पावल फुडें पावलें अशें समजता. ह्यो आशिल्ल्यो ह्या आठवड्याच्यो अंतराळ खबरो. परतून रोखडेच मेळुया. हांवें एक समर आनी विंटराची एक स्टोरी आयकल्ली ग्रीक मायथॉलॉजीन. तितूंतली ती बरी स्टोरी आशिल्ली म्हणून म्हाका ती खूब आवडली आनी आतां हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. हांव आतां एक सिजन्सची स्टोरी सांगता. ती एक देवी आशिल्ली डिमेटर नांवाची
आनी ती कृषींची देवी आशिल्ली. तिका एक चली आशिल्ली, तिजें नांव आशिल्लें पर्सफोन. नरकाचो जो राजा आशिल्लो, हय 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 तोच हेडीस, तो एक तिणें तेजे बद्दल खूब आयकलेलें. ताका लागून ताका इच्छा जाली की ताका पळोवपाकूच जाय. एक दीस पर्सफोन जेन्ना आपल्या बागेन भोंवताली तेन्ना नरकाचो राजा हेडीस आयलो आनी ताका लिपून पळोवपाक लागलो. इतल्यान ताका ती बरी सुंदर दिसली. तो जेन्ना अपहरण करून ताका व्हरतालो तेन्ना हर्मीस, देवांचो दूत, हो थंय उडत वता आसतना तेणें तांकां दोगांकूय पळयलें. आनी तेन्ना तो उडत गेलो आनी देवांचे राजा हय जेवस हाजे कडेन पावलो. आनी तेन्ना तिजी आवय डिमेटर ही थंय बशिल्ली. तिणें ही सगळी आयकली आनी ती मोठ्या मोठ्यान रडपाक लागली. तेंचे राजाने अशें चिंतलें की अरे समज अशेंच जायत रावलें जाल्यार आतां ह्या हितूर काय पृथ्वीचेर काय एग्रीकल्चर जावं सिजन्स काय जावचीच ना. ताका लागून तेणें आपल्या दुताक सांगलें की चल आनी बेगीनच्या बेगीन ताका परत हाड. इतलें जाता पर्यंत नरकाचो राजा पर्सिफोनाक घेवन नरकान पावलो. आनी जेन्ना तेणें ताका आदेश दिलो की जेन्ना तूं हांगच्या नरकांतलें कांयच खावं नाका, की जेन्ना नरकांतलें कोणी खाता तो पृथ्वीर केन्नाच परत वचपाक पावना. तेन्ना हर्मीस, देवांचो दूत, नरकान पावलो. तो हेडिसा कडेन उलोवपाक लागलो. हेडिसान म्हटलें ना, आपूण पर्सिफोनाक परत कसोच धाडची ना. हेंच्या मदीं तेंचो दोगांचो वाद जालो आनी भरपूर वेळ जातकीर पर्सिफोनाक भूक लागपाक लागली. ते बागेन गेल्ले इतल्यान ताका एक दाळमाचें झाड दिसलें. तेणें चिंतलें की आरे नरकाच्या खाल्यार आपल्याक कितें जातलें, पूण तरी पूण ताका भरपूर भूक लागिल्ली. ताका लागून तेणें ते दाळमाच्यो 6 बियो काडल्यो आनी खाल्यो. इतल्यान हर्मीस थंय पावलो आनी तेणें सगळें पळयलें. हें पळोवन जेवसान नरकाच्या राजाक आदेश दिलो की ताका 6 म्हयने तरी पृथ्वीर धाड, नाजाल्यार तेजी आवय रडत बसतली, नाजाल्यार पृथ्वीचेर एग्रीकल्चर बंदूच जातलो. डाळिंबाच्यो 6 बियो खाल्ले म्हणून पर्सिफोनाक 6 म्हयने नरकान आनी 6 म्हयने स्वर्गान रावपाक मेळटा. आनी अशेंच तरेन सिजन्स जाता. जेन्ना पर्सिफोन स्वर्गान येता तेन्ना पीक उगवता आनी जेन्ना ते नरकान वयता तेन्ना पीक जावपाक बंद जाता. ही सगळी स्टोरीनी तुम्ही एड्स कशे वापरून टिचींग एड्स शिक्षण आनी सुंदर करूंक शकतात. ओके, सो आतां आमचो हो सिजन्सा बद्दल आमचो कार्यक्रम जायत आयलो. म्हजो वेळूय जालो वचपाचो. सगळ्यान निमाणो आमचो आसता एक एस्ट्रो क्विज. आतां तुमकां हांव क्वेश्चन विचारतलो, कितलें कळ्ळां तुमकां हें म्हाका ताजे वयल्यान कळटलें. सो आतां आमचो फर्स्ट क्वेश्चन आयच्या क्विजाचो आसा. हांव युक्ताक विचारता. सो आतां युक्ता, म्हाका तूं सांग की आमची अर्थ जी मूव जाता रिवोल्युशनान, ते रिवोल्युशन ऑफ द अर्थ इज क्लॉकवायज ऑर एंटी क्लॉकवायज? एंटी क्लॉकवायज. हय, एंटी क्लॉकवायज, करेक्ट. कितें करतात आमी करेक्ट आन्सर मेळटा ना? क्लॅप. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हांव कोणाक विचारता? सेकंड क्वेश्चन हांव शैविकाक विचारता. ओके शैविक, म्हाका एक सांग की विंटर सॉलिस्टिस जाता, डेट खंयची ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा? खंयची विंटर सॉलिस्टिस? 23rd डिसेंबर. ओके, विंटर सॉलिस्टिस 23rd डिसेंबराक जाता आनी त्या दिसा आकाशान भितर सन खंय आसता? वेर इज द सन ऑन विंटर सॉलिस्टिस? ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन. ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन, करेक्ट आन्सर. येस. सो दाळिंबाच्यो कितल्यो बियो पर्सिफोनान खाल्ल्यो हें तूं सांग. 6 डाळमाच्यो बियो. ओके, 6 दाळमाच्यो बियो खाल्ल्यो. व्हेरी करेक्ट. ओके, सो आनीक ताका बीग हँड. सो ओके, सो कळ्ळें सगळें. आतां आमचे सिजन्स, तांच्यो स्टोरीज कितले आमी लायव्हली हो सब्जेक्ट करूंक शकतात. सो दिपिका, आज तुवें आमकां इनवायट केल्लें, जे आमी स्टुडियोन डिस्कस केल्लें की हाव कॅन एस्ट्रोनॉमी मेड लायव्हली टू द स्टुडंट्स, ते आमी हांगा प्रत्यक्ष येवन एक प्रॅक्टिकल करून आमी एस्ट्रोनॉमी लॅब सेट केलो. आनी तुजें कितें म्हणणें आसा आतां सांग पळोवया. अशा तरेन जर आमी एस्ट्रोनॉमी लॅब करून जर जे टॉपिक्स आसात सिलेबसांतले ते जर आमी शिकयले जाल्यार बऱ्या भशेन तांकां याद उरतलें. आनी जॉग्रफीच ना पण सायन्स, इंग्लीश अशे वेगवेगळे विशयान वेगवेगळे टॉपिक्स आसा जे आमी रिलेट करून स्टोरी फॉर्मान सांगून भुरग्यांक चड बरे भशेन ते शिकपाक पावतले. सो दिपिका, तूं सांगता तें म्हाका एक्सेप्ट जाता. इवन सौमिनी, तुकाय तेच सेम एक्सपिरियन्स आसतलो की आमी शिकूंक जाय जाल्यार सुद्दां भुरग्यांक शिकूंक शकनात बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टायम. सो पूण म्हजें एक तुमकां सगळ्यांक भुरग्यां कडेन प्रॉमीस आसा की एस्ट्रोनॉमी तुमकां सिलेबसान ना, पूण तुमकां शिकपाक जाय, तुमकां स्कुलान टायम मेळना जाल्यार तुमी एकूच काम करात. आमचो हो प्रोग्राम सदां येता, आठवड्याक 7-8 वेळा येता, तातूंत भरिल्ली आसता एस्ट्रोनॉमी. तुमी पळयत रावात आमचो प्रोग्राम, जाचें नांव आसा अंतरिक्ष
पळयत रावा प्रुडंट मिडिया.